CAC कांसावली आणि SC दवर्ली हांचे मध्ये चालले खर फुटबॉल मॅचीत दवर्ली पंगड जैतिवंत झालो। त्यांनी टाय ब्रेकरात 6 विरोधात 5 अशा फरकान जैत जोडले। युनायटेड क्लब ऑफ बानावलेन ही सर्त घडून आणली। सेंट जॉन द बाप्टिस्ट दांडो खेळा मळार ही सर्त रंगली। दवर्ली पंगडान 16व्या सुपर सॉकर सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली। दवर्ली पंगडान सुरुवाती सावन आक्रमक भूमिका घेतली आणि कांसावलीचेर सेगीतपणान दबाव हाडलो। 28व्या मिनिटार जॉर्डन मिरांडान गोल केलो। कांसावलीच्या गोलकीपरान कुशळताय दाखयली आणि ताका लागून तांच्या पंगडाची संद तिगोवन दवरपाचे जायते यत्न आडकोन उरले। 34व्या मिनिटार कांसावलेन 1-1 असो गुण मेळोवपाक एस मेळयले। टाय ब्रेकरात दवर्ली पंगडान शूटिंगात पराक्रम दाखयत निमणे कडेन जैत जोडले। स्लाविन डिमेलोक हे फुटबॉल सर्तीत मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो। GOA365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।